आम्ही किल्लपाल दाबाळ पंचायत क्षेत्रातल्या करमणे या गावात आसा. ज्या जाग्यार एक पूल आसा त्या पुला कडेन दोन्ही सायडीच्यान दोन्ही बाजून मोठ्या प्रमाणात दरी आसा आनी सायडीन लोकांची कुळागरां आसा. पूण एकदां जी आनी हांगा सायडीच्या वळण आसा, एकदां गाडी जर भायर गेली ती सोमती गाडी सकयल वयता. हेजे पयलीं अशी हांगा दुर्घटना घडलेली आसा. तेन्ना दोन्ही सायडीच्यान जे पुलाच्या दोन्ही सायडीच्यान जे जो 100 मिटर सुमार अंतराचेर अशी दोन्ही सायडीन पूल आनी 100 मिटर अंतर अशी धरून उबारपाची गरज आसा. नाजाल्यार ते रेडीमेड जे लोखंडी जे संरक्षण कंपाऊंड मेळटा ते उबारपाची गरज आसा. ते उबारल्यार हांगा अपघात जावपाना. पूण हेजे पयलीं हांगा मोठ्या प्रमाणान हांगा अपघात जाल्लो. एक गाडी सकयल सुद्दां पडलेली आनी एक्सिडेंट जबरदस्त आशिल्लो. तेन्ना जो सार्वजनीक रस्ता विभाग आसा तेणी हेची दखल घेवची आनी हांगा दोन्ही सायडीच्यान कंपाऊंड घालचो आनी हेजो पाठपुरावो जी किल्लपाल दाबाळ पंचायत आसा त्यांनी करचो अशी हांगा थळाव्याची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर करमणेच्यान एकनाथ खेडेकर.